म्हळ्यार सुप्रीम ती म्हादय बचाव अभियान घातिल्ली तेजेर ती ऑर्डर. हय, आज आमी जेन्ना सकाळी म्हादय समजूंक शकले ताचे कडेन खूब डॉक्युमेंट आसा ते थोड्या वेळा भितर आमी इतले आतां ते चाळोवंक शकना. पूण हे म्हत्वाचें म्हणल्यार ही ऑर्डर आसतना सुद्दां हें काम फुडें कशें गेलें हो प्रश्न आज उपस्थित जाता. पाटीकार आनी वेलिंगकर तशेंच हांव आनी प्रदीप आनी कांय आमचे वांगडी वचून मेळ्ळ्या उपरांत आमची भासाभास जाली आनी तातूंतल्यान खुबशें आमकां समजून आयलें. एक मेन म्हणटा तें आमी वी प्लेस ऑन रेकॉर्ड की आमी तांचे आभारी आसा म्हादय बचाव अभियानाचे चड करून, कित्याक ताणें जो रिसर्च हातून केल्लो आनी ताणें जे फायट कितली वर्सां जवळ जवळ 25 वर्सां ते फायट करून आयल्या ताका लागून आज हे इतले मटेरियल उपलब्ध आसा. आनी तांचे जे फायट चालू आसले तातूंतल्यान एक कळून आयला की सरकारान केन्नाच तांकां तेंको म्हणटा तो दिवंकूच ना. झूज कोणाचें आमचे स्टेटी खातीर जे आमी झुजत आयले ते झुजत आयिल्ले तांकां व्हडलोसो प्रतिसाद म्हणजे तांकां कांयच हें दिवंक ना हेल्प. आनी जितले आज आमी थोड्या वेळा भितर जे डॉक्युमेंट्स लिगल डॉक्युमेंट्स पळोवंक शकले तातूंतल्यान एक म्हत्वाचें म्हणल्यार सिद्ध जाता की गोवा गव्हर्नमेंट जो आसा 2017 ऑगस्टान कंप्लीट म्हणजे कॉम्प्रोमाइज केल्या सारको आमचो इंटरेस्ट विकूनच दिलो. देर इज अ ग्रेव मिसकॅरेज ऑफ जस्टिस एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आणि ते कशा वयल्यान सांगता हांव 17/8/2017 म्हणजे 17 ऑगस्ट 2017 ही पळय ऑर्डर जाल्ली सुप्रीम कोर्टाची इन एन इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन फायल्ड बाय म्हादय बचाव अभियान. आणि ते केन्ना फायल केल्ले 2 एप्लिकेशनां चालू आसली इन अ मॅटर कॉल्ड गोदावर्मन मॅटर. गोदावर्मन केस म्हणल्यार ती प्रसिद्ध केस कोणाकय ती एनवायरमेंट जे जाणा ते फॉलो करता तांकां खबर आसतली. गोदावर्मन केसीन 2 इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन्स जी फायल केल्ली तातून निर्णय जालो खूब वर्सांनी. पयली एप्लिकेशन फायल केल्ले 2007 आनी 2009 2 चलताली अभियानाची. आनी पळय हांव थोडक्यान तुमकां वाचून दाखयता फायनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्टाची. Learned Counsel for Karnataka says that no construction is going on in the area in question, that is Kalsa Bandura project, and no construction will be carried out. Karnataka government Supreme Court mukar म्हणटा no construction is going on and no construction will be carried out. In view of this, nothing further survives in these applications which are disposed of accepting the statement of the Learned Counsel for the state of Karnataka. या आता 17 म्हणजे 10 वर्सां उपरांत जो निकाल आयलो ह्या एप्लिकेशनाचेर जे अभियानान फायल केल्ले ताजे वयल्यान कंप्लीट कर्नाटकाचेर बंदी आसली. कसलेंच काम करपाक जायना आनी फुडें करचें ना अशें डिक्लेअर जाल्या उपरांतूय आज सिद्ध जाता की ह्या दरम्यान काम चालूच आसा. राजन केरकर बाबान त्या दिसा विथ फोटोग्राफ दाखयला कशें अंडरग्राउंड कॅनल सुद्दां बांदल्या ते हे उदक वळोवपाक. आता ही ऑर्डर बेश्टीच येवंक ना. ही 2017 ऑगस्ट 2017 ची ऑर्डर अशी येवंक ना. ताच्या फाटल्यान थोडोसो जो बॅकग्राऊंड आमी वाचून पळयलो तो सांगता की ही जी ऑर्डर आसा ते आतां हांवें सांगलां की नो फर्दर वर्क विल बी कॅरिड आउट बाय कर्नाटका गव्हर्नमेंट अँड नो वर्क हॅज बीन कॅरिड आउट. ताजे पयलीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज पळय म्हणटा ताचे एका डायरेक्टरान अफिडेविट फायल केल्ले थंय 258 हेक्टर्स of Western Ghat forest land is sought to be diverted. म्हणल्यार फॉरेस्ट लँड ते नष्ट करून हो प्रकल्प तांणी ते उबारपाक सोदताले. तर त्या अफिडेविटान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टान क्लियर म्हटलेले की पयली अप्रुव्हल जाल्या शिवाय आनी डिस्प्यूट जो आसा गोंयचो आनी कर्नाटकाचो सेटल जाल्या शिवाय हे करूंक जायना म्हणून. हे 12 ऑगस्ट 2017 हांवें पयलीं कितें म्हटलां 17 ऑगस्ट 2017 सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली. ताजे पयलीं कांय दीस पयलीं अफिडेविट फायल जाल्ले. ताजे 8 दीस पयलीं सुप्रीम कोर्टान हे जे मॅटर आयिल्ले त्या दिसाक 3 ऑगस्ट 17 एलिगेशन ऑफ वर्क गोईंग ऑन विदाउट फॉरेस्ट क्लिअरन्स म्हणून म्हादय बचाव अभियानान थंय सुप्रीम कोर्टान आपलो प्रस्ताव मांडलेलो आनी सुप्रीम कोर्टान कर्नाटका गव्हर्नमेंटाक कंपल्शन केल्ले की अफिडेविट फायल कर आनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटाक फायल कर म्हणून डायरेक्शन दिल्ले. आनी मजगतीं सगळ्यांक कळपाक जाय सुप्रीम कोर्टान अपॉइंट केल्ली की एक कमिटी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी म्हणून आसा त्या कमिटीनय आपलो रिपोर्ट ह्या प्रकरणात
19 फेब्रुवारी 2009 दिल्लो. कितें म्हणून की हो जो प्रोजेक्ट आसा ताका परमिशन दिवू नये, हेका दिवपाक जायना असो ताणें प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टान मांडलेलो. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी विच इज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. हे सगळे तांचे हियरिंग घेवन सगळ्यांचे हियरिंग घेवन मांडलेलो की हाका अप्रुव्हल दिवपाक जायना. इतलें आसतना सुद्दां काय ना काय कितें कितें यूज करून डिस्प्यूट ते ट्रिब्युनलान घेवन गेले सायड बाय सायड. जी गोवा गव्हर्नमेंटाची केस आसली 2006 घातलेली कर्नाटकाचेर ती कशी विड्रॉ केली, अंडर व्हॉट सर्कमस्टन्सीस हे कोणाक कळनासतना ट्रिब्युनलान गेले. ट्रिब्युनलान जो इश्यू आसलो तो वॉटर डिस्ट्रीब्युशनाचो आसलो. फॉरेस्ट ऍक्ट व्हायलेशनाचो इश्यू नासलो. फॉरेस्ट ऍक्ट व्हायलेशनाचेर ही 17 ऑगस्ट 2017 जी सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली दॅट वॉज बायंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. आणि तरी आसतना तांचे दुर्लक्षपणान आज हे काम फुडें गेले. आणि ही परिस्थिती आसतना सुद्दां गोंय सरकार एक पावटी सुद्दां म्हणिना दॅट दे हॅव फेल्ड इन दिस टोटल एपिसोड. आणि मुख्य म्हणजे 2018 जेन्ना मनोहर पर्रीकर सीएम असले तेन्ना जी लेटर गेली येडियुरप्पाक, आम्ही आज दावो करतात त्या लेटराचेर तांचे कामान वेग आयलो. आणि म्हणून आज हे इतले काम तांचे जावपाक पावले इन स्टार्क डिफायन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. तर दिस इज नथिंग बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. पूण हो सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तांचेर घालूंक सोदिना, कित्याक तांचो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इज अबाव द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ गोवा. कारणाचो प्रश्न जेन्ना धगधगीत दवरला तेन्ना फॉलना कसली मारतले आमी असो आमच्या समोरचो प्रश्न आशिल्लो. आणि त्यामुळे इफी बी हातून आमकां इंटरेस्ट ना. आमकां म्हादय प्रश्नाचेर तुमी कितें केल्लें आसा आनी कितें खरें करपाचें आसा आनी तुमी कितें फटयल्लें आसा हें सांगा. ताजेर खरें म्हणजे श्वेतपत्रिका काडपाक जाय, व्हायट पेपर काडपाक जाय कितें केलें तें. म्हणजे ही चोरी जी आसा निर्मलाताईन जे डॉक्युमेंट जे दिल्या त्या डॉक्युमेंटाच्या आदारान सिद्ध जाता की हे आमकां फटयत आयिल्ले आसा गोवा गव्हर्नमेंट. म्हणजे तांकां सगळें खबर आसा केंद्र सरकाराक अशा पद्दतीचें आसा. त्यामुळे इफीक विरोध करा आणि कितें करा हो टायम फुकट घालोवपाची आमची कांय तयारी हें नाशिल्ली, इच्छा ना. आमी जें आसा हें 25 तारखेक आमचें लोकांचें जागरणूय आमकां करपाचें आसा. कित्याक लोकांक खबर ना. प्रेसाचेर सुद्दां हें गव्हर्नमेंट करपाक जाय अशें आमकां दिसता. तें करता करता आंदोलन उबें करपाक जाय आनी रस्त्याचेर जनतेक हाडपाक जाय. आणि जर सरकार सिरियस ना ह्या मामल्यान जाल्यार तें सरकार नेस्तनाबूत करपाक जाय अशें आमकां दिसता. जें सरकार गोंयच्या इंटरेस्टा खातीर उबें ना तें सरकार सत्तेर रावपाचो कांय अधिकार ना अशें आमकां दिसता. ताणें रिजायन करचें आनी वचचें अशें आमचें म्हणणें आसा. स्टँड आसा हाजेर आमी ते जावडेकराक व्हडलें मतूच दिना. कित्याक जशें वेलिंगकर बाबान सांगलां ही इज हिमसेल्फ द कल्प्रीट. त्या कल्प्रीटाक मेळून आमकां आनी कितें करपाचें आसा. सो वी हॅव नो इंटरेस्ट इन मिटींग हिम. इफी इज कन्सर्न्ड सी इफी 2004 स्टार्ट जाल्ली इफी तुमकां जर याद आसत व्हडल्या दबाज्यान इफी स्टार्ट करून आज ती इफीची परिस्थिती कितें जाल्या ती आमकां खबर आसा, तुमकांय खबर आसा. आज इफी आसा काय ना ते गोंयकारांक काय व्हडलें पडलेलें ना. दुसरें म्हणटा ते गव्हर्नमेंट इज युजींग दिस इव्हेंट की आनी थोडे पयशे मोडपाचे आनी थोडे बोळसान घालपाचे. दॅट इज ऑल इफी इज अबाउट. म्हाका दिसना कितें फिल्म कल्चर डेव्हलप जाला कोणाक. अरे दर वर्साक गोंयची फिल्मां भितर घेना म्हणून कॉन्ट्रोवर्सी जाता. कित्याक जावपाक जाय. गोंया इफी जाता, गोंयची फिल्मां नाचोया कुपासार म्हणटा ते भितर येवना म्हणून दिगंबर म्हणटा आनी डायरेक्टराक ह्युमिलेशन जालां म्हणटा. हातूंत काय अर्थच ना. डायरेक्टर कित्याक ह्युमिलेट जातलो. येदे व्हडले प्रसिद्ध जाल्ले फिल्म लोक ठरयतलो फिल्म बरें काय ना तें. आमकां इतलेंच म्हणपाचें आसा इफी बिफीन आमकां आतां इंटरेस्ट ना. हो जसो सांगला वेलिंगकर बाबान इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लायफ अँड डेथ. इट इज द फ्युचर ऑफ गोवा दॅट इज एट स्टेक. हाजेर आमचें फायट आसा. इफी बिफी म्हणटा ते सगळें डायव्हर्शन, लोकांचें अटेन्शन डायव्हर्शन. थोडे दीस ही स्पेस जी आसा ते भरून पयशे आमचेच टॅक्सपेयराचे ते पयशे दिवन भरून काडूंक सोदता आनी अटेन्शन डायवर्ट करूंक सोदता. वी विल नॉट अलाव दॅट अटेन्शन टू गेट डायवर्टेड बिकॉज आवर लॉंग टर्म इश्यू इज म्हादय वॉटर डायव्हर्शन. नेमको कार्यक्रम कितें आसा कॉर्डिनेट जातले आमचे हे सर्व पक्षीय जे आसात लोक कोण कोण जे एनजीओज बी आसात तांचे पयले फावट कॉर्डिनेशन जातलें थंय. आनी तातूंतल्यान ते ठरयतले कसल्या प्रकारचें एक्शन थंय घेवप तें. थंयचो आमदार जो आसा लोकल
ह्या आमदाराक सुद्धा रिस्पॉन्सिबल धरपाक जाय अशें आमकां दिसता. त्यामुळे लोकल हांकां विचार कन्सल्ट करूनच आमी जें कितें आसा तें ठरयतले. म्हणजे लोकल आमदार हो रिस्पॉन्सिबल आसा, विच एवर पार्टी बिलोंग्स टू, तो रिस्पॉन्सिबल आसा. ताणें गव्हर्नमेंटा कडेन दडपण दिवंक जाय, ताणें धमकी दिवंक जाय सरकाराक, हें जर तुमी सारकें सेटल करिना जाल्यार आमी सोडून वता म्हणून तुमकां. अशा प्रकारचें करूं. दे आर आन्सरेबल टू द पब्लीक, दे आर नॉट मियरली आन्सरेबल टू द गव्हर्नमेंट. पब्लीक फर्स्ट हें तांच्या लक्षांत येवपाक जाय. असो दबाव आमी ह्या ग्रासरूट लेवल पासून वाडोवपाक सोदता. ताज्या खातीर जें कितें करपाचें आसा तें करतले. सप्ताक दुसरी फेस्टिवलां येतली, कित्याक एटेन्शन तांकां अशें कुशीन दवरून लोकांचें डायवर्ट करपाचेंच आसतलें. मागीर ग्रेप फेस्टिवल म्हणून जातलें, मागीर फेणी फेस्टिवल म्हणून जातलें, मागीर फिश फेस्टिवल म्हणून जातलें, मागीर फूड फेस्टिवल म्हणून जातलीं. फेस्टिवलां चालूच आसतलीं, कित्याक हो सरकारूच जो आसा हो फेस्टिवलांचो सरकार. 15 दीस जे आनी घेतले ताणें जावडेकरान, ते पयलींच दिवंक जाय आशिल्लें. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जे गेल्लें तांकां 10 दीस आनी कितें हें दाखोवपा खातीर, गाजर दाखोवपाक, कशें फटींग काय म्हणून. तर तांणी तेन्नाच जर सांगलां बाबा रे, कर्नाटकाचें इलेक्शन जें आसा त्या कर्नाटकाच्या इलेक्शना पर्यंत आमकां गोंयचो कांय इश्यू लागना, मागीर पळोवया. दॅट इज अ प्रॉमिस. आमकां टोलोवंक सोदतात ते कांय करपाचें ना. दे आर कमिटेड टू गिवींग वॉटर टू कर्नाटका. हें तांच्यांनी ठरयिल्लें आसा. आयच्या परिस्थितीक सरकारूच जबाबदार. सरकार जबाबदार पूर्ण म्हण, केंद्र आनी हो हांगासर. थँक्यू.